मयेच्या श्री केळबाय देवीचे देऊळ बंद प्रश्न सुटावो जावचे खातीर प्रशासनान पावलां उखलची अशी मागणी गोमंतक मंदिर महासंघान केल्या। महासंघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पंडित आणि सचिव जयेश थळी आणि मंगळारा सांजे मयेच्या श्री केळबाय देवळाक भेट दिवन परिस्थिती जाणून घेतली। देवळांत जमिल्ल्या नायक गांवकार गटांतल्या लोकांक तांच्यांनी मार्गदर्शनूय केलें। देऊळ बंद दवरप म्हळ्यार देवीचो अवमान आसा अशें महासंघाचे सचिव जयेश थळी हांणी म्हणलां। गोमंतक मंदिर महासंघातर्फे आम्ही हांगासर मये हांगा श्रीदेवी केळबाय हिच्या मंदिरान उपस्थित आसा। काही दुर्दैवी असे प्रसंग जे घडचे न्ही अशे तरेचे काही घटना ह्या भागात जाले आणि त्यामुळे मंदिर बंद आसा, देऊळ बंद आसा हे पेपरान वाचले गेले। पेपरांनी अनेक घटना आयल्यो आणि तांच्या देवस्थाना कडल्यान आमचे कडेन संपर्क जाले। गोमंतक मंदिर महासंघान हांगा येवन हो विशय जो आसा ताचो सुटावो करचो कितें प्रयत्न करचे ह्या दृश्टीन आमचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत उर्फ भाई पंडित आणि आमी हांगा उपस्थित आसले। तांच्या देवस्थान कमिटीचे जे कोण आसा ताचे आनी अंतर्गत बाकीचे वाद विवाद ह्या संदर्भात तांणी आमकां माहिती दिली। परिणाम असे जातात हे आमच्या सगळ्या समाजान समजून घेवंक जाय की हातून शासन प्रशासनाचो हस्तक्षेप जाता, मागीर एडमिनिस्ट्रेटर नेमलो जाता आणि मागीर अनेक तंटे निर्माण जाता आणि एकूण संपूर्ण हिंदू समाजाक ह्या माध्यमांतल्यान गालबोट लागता। अशें जावचें न्हय ह्या खातीर गोमंतक मंदिर महासंघाने अनेक प्रयत्न हे केल्ले आसा ते सुटावो करचे म्हणून आयज सुद्दां आमी ह्याच उद्देशान आयल्या। जो कितें दोन्ही गट आसा त्या दोन्ही गटांनी एकत्रीत येवन हो सुटावो करचो। मामलेदाराक किंवा तांकांय विनंती आसा की सर तुमी हातून तातडीन लक्ष घालचें। शासन प्रशासन हांगासरली सरकार यंत्रणा मंदिर अशें बंद दवरप एक तर आदेश त्या आदेशाचो अवमान आसा आणि दुसरो त्या देवतेचोय अवमान आसा आणि हो ताचे पेक्षा व्हडलो आसा। कारण हो आदेश हे सरकार आमी जे कितें स्थापन जाल्या नंतर आसा पूण ही अनंत शक्ती आसा देवी देवदेवतां तिचो अवमान ह्या माध्यमांतल्यान जाता हे आमी सांगूं इच्छिता। आणि जर हाचेर कांय घटना घडना जाल्यार फुडें गोमंतक मंदिर महासंघ ह्या सारक्यो संघटना फुडले पावलांय उचलची पडटली। कित्याक आमची यंत्रणेक ही कळकळीची विनंती आसा की तुमीच हो सुटावो पयलीं करा। नपेक्षा आमकां ह्या विशयी नाजाल्यार सगळ्यांनी मेळून हो विचार करची पाळी हाडची न्हय इतलीच आमची ह्या माध्यमांतल्यान सरकार दरबारी मागणी आसा। आणि देवीच्या चरणी आमी कळकळीन प्रार्थना करता की तूं ह्या सगळ्या हांकां सुबुद्धी दी आणि हो सुटावो लवकरात लवकर जावचो आणि हे मंदिर उगडें जावन परत एकदा देवीचें दर्शन आणि परत एकदा सगळ्या भाविकांक जे कितें आपले पुजा अर्चा जे आसा ती करपाक मेळची अशी प्रार्थना करता।